दिसाची वेळ सुरू करच्या आदी सगळ्यांनी माफी मागता. वेळ लेट जाली कित्याक म्हाका व्हड वाचो पडलो. पूल व्हडताली जुवारी बरी पोंद आहा पूण म्हाका फोंडेच्यान असो व्हड वाचो पडलो. ताका लागून लेट जाली. बाबार्थान पवित्र त्रित्वेक उलो मारून दिसाची वेळ सुरू केली. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आग्वाद मारिया पवित्र सभेची आवड आमच्या दर एका ख्रिस्ती कुटुंबाची ती आवड, आमची एक एकल्याची ती आवड. आयज हे आमचे सोदींचे आवड खेरीत मान दिवन आनी तिच्या व्हडल्या देण्या खातीर बापाक आमी उरतात आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणून ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. आख्खे वरसभर आग्वाद मारयेच्या आसऱ्याकार देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान आमी वाडल्या. आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी आनी आमची फिरगोजेतूय आमी एकामेकाक हात दिवन सौभागिलेपणान जेजूच्या कार्याक आमी मोगान आनी उर्बेन कान मारला. देवाक आर्गां दिवया. जे भाशेन जेजून आपलो पाटला करून 1200 सांग आपयले तशेंच आयज जेजू आमकां एक एकल्याक म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक करता तसले कारवी हांव तुमकां करतलों. जेजूच्या मोगाच्या काळजान जायते मनशां जेजूच्या मोगाच्या जाळ्यान जायत्या मनशांक आमी दोळची आसात. हे आमचे कार्य सोदींच्या मायेच्या आसऱ्याकार एकचारान आनी सौभागिलीपणान आमी करून ह्या पवित्र बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. मारयेचे जिवी, मारयेचो आवाज, तिची आत्मिकताय, तिचें भाग्यपण आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हडलें उत्तेजन. आमी जेजूचो पाटलाव घालतना मारिया आमकां ही स्फूर्ती दिता, उत्तेजन दिता, इन्स्पिरेशन दिता. त्या पासत ह्या मिसान सायबीणच्या जिविता खातीर देवाक दिन बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिन बसूया आनी आमकांय तिचे भाशेन करून मागुया. हें मनान धरून पयली सुवातेक देवा मुखार उलयक हांगा आमी चुकल्या. आमचे पातळ म्हणून घेवन देवा लागीं पक्षांनी मागुया. हांव पारकी पिता देवा, आमी तुमकां बाबा वडयलो. म्हजो सगळीं आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावलो.
तुजे पर्सनल गरजो, तुज्या फॅमिलीच्यो गरजो, तुज्या गांवच्यो गरजो, इगर्जेच्यो गरजो ओगेपणान देवाच्या हातांत घाल. प्रार्थना. स्वर्गस्थ देवा, भोवभाग्य आत्मा मारी आम्ही आज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें सुरपेन बोलली तशी आमकां तिचे विणवणी दिसांनी सुदीक कुरपेन गो. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुझे सगळे आनी पवित्र जियेता आनी राजपाट चलयता सासणाच्या जाणवऱ्याच्या पुस्तकावेले वाचन. ताकदेची ताका आलो लेगून पावना. ते दुरीचे कोणी आनी सकाळी जमनीर पडटा त्या जोबाच्या तेंब्या वडी. सगळो संवसार तुज्या मुखार सर्वेस्परा, तरी तूं सगळ्याच कांय आपुसा. कित्याक तुज्या सगळ्या वस्तू करूंक जाता आनी आपल्या पातकांची दूख करून मनशांनी आपले जिवीत बदलचे खातीर तांच्या पातकांचेर तूं दोळे दाखोवन दवरनाय. आनी आसा कितल्याय वस्तूचो तूं मोग करताय आनी तुवें केल्या ताचो कांटाळो दवरिनाय. कित्याक कसलेय वस्तूचो तुवें द्वेस केलो जाल्यार तूं ती रोजचो नासलोय. आनी ती रोज तुका खुशी नासली जाल्यार ती खुशी वस्तूंनी आसली तर आनी तूं तिका आपोवन उपलो जाय जाल्यार कशी ती सांबाळून उरतली. सगळ्या जिविताचो तूं मोग करता सर्वेस्परा. देखून सगळ्या वस्तू तूं सांबाळटा कित्याक त्यो सगळ्यो तुज्योच आनी तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्या वस्तूंनी आसा. चुकतल्यांक ल्हव ल्हव तूं निटाय हाडटा. वायट पयस करून तांणी तुजेर विस्वास ठेवचे खातीर सर्वेस्परा. तांच्या पातक्याचो तांकां उगडास करून तूं तांकां शिकडायताय. देवाचे उतर आयकल्या देवाचे उतराक आमचो सभा गायन म्हणटलो. दिसान दीस तुका दिमासता आनी थांबून आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. जोबा सर्वेस्पोर कितलो कोवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सतखट चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ, सोमेस्तां
सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपल्या वचनाक कितलो मायेन मोगाचो. जबाब तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनपासून सर्वेस्परा. तुझे भोग तुझे वंदन करून तुझे राजवटीचे मोहिमे गाजोवन आनी तुजी पोटवी पोरगोड करून. जबाब दिल्ले उत्तरात सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सगळे ताच्यो करुण्यो मोगाच्यो. सगळ्या पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुल्मांक चेपलेल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब Bagian Paulo, Thessalonikarak बरयल्ले दुसरे चिठी लेखकाचो. भावा भयणांनो, आमच्या देवान आपल्या आपोवल्या पुरती तुमकां करची म्हूण आनी तुमची पासत सदांच मागणी करता. आपले पुरती आमचो देव सगळे तुमचे बरे विचार शांती पावून आनी तुमच्या भावार्थाचो भाव सोपोन करून म्हूण मागता. अशें करून आमच्या देवाचे आनी सोन्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे सगळे आनी तुमकां ताचे सगळे मान मेळटलो. भावा भयणांनो, आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोवती आमी जमलेल्या ताचे विशीं तुमचे लागीं आमी मागता ते हें. सोन्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलां वो बरोवन धाडला म्हूण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणीन घुसपूंक दिवनाका. वो तुमी आपांचे म्हूण. देवाचे तोरणे उद्गार.
जेजू जेरिको नगरान भितर सरून येवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोन वस्तूदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवन तो सोदतालो, पूण आंगान खूब देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळोंक जाय. ते पासत जेजू पळोवचे खातीर तो फुडें घालून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी जाकेव बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशेन जेजू आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळे लोकांक घुमून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावून गेलो बरो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो वतलो वांटो हांव गरीबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौक कोण परतून दिता. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घरांत काळोख ना, कित्याक गोंय अब्रामाचो. तो सांडलोले ते सोदून आनी तारून मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शिरूफोट महाने मोगाच्या बाबालान वेळेनो व्हडे खुशालकायेन बेबी भावार्थान ही सायबिणीची परब, हे सायबिणीचें फेस्त आमी करता. आनी सगळ्या सणां मदें सायबिणीचें फेस्त आमी मदीं खुशालकायेन बाबाच्या करता. ही वेगळीच उमेद आसता. पनियार सरपंचानी एकलो प्रश्न आमकां करून सोदता. हो प्रश्न सगळ्यांक, आयचो दीस मेरेन कितलीं सायबिणीचीं फेस्तां तुमी केल्यात? आयचो दीस मेरेन कितलीं सायबिणीचीं फेस्तां तुमी केल्यात? जायतीं केल्यात. प्रश्न हो, कितें तूं शिकलाय सायबिणी बद्दल? What have you learned from Mother Mary? For the last so many years of celebrating feast year after year, what did you learn? कितें शिकलाय तुम्ही? जोण एकल्याको प्रश्न करून वर्साच्या वर्सा आमी फेस्तां करता, पूण हे सायबीण मागीर म्हणल्यार हांव कितें शिकलां? भावणेन आयच्या पुर्वेच्या दिसा तुमी कितें शिकोवंक ना अशें न्हय. सायबीण मागीर म्हणल्यार कितें शिकोवंक ना अशें शिकल्यात तुमी, पूण तरी पूण ह्यो थोड्यो वस्तू सायबीण मागीर म्हणल्यार आमकां मदीं शिकोवंक जाता. पयले सुवातेर भावणेन मारयेचें जिवीत 3 वासनीची बॅग. मारयेचें जिवीत 3 वासनीची बॅग कितें बाबा? Her life was full of thanksgiving. तिच्या जिवितांत जायतीं देवाची वाखाणणी आहा. म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाखाणटा. म्हज्या तारुका देवा सगळे म्हजो जीव कुरगडटा. ल्हानबीक चाकोरणीचेर ताणें दिसता. ताणें म्हाका वयर काडलें. भावणेन देवाची वाखाणणी करतना मारिया चामटेपणां करिना. ती लोक सगळे मागणे भक्तीनी पुरो तशें न्हय, पूण उदारपणान व्हडले लांबीक मागणे करता. एलिझाबेथच्या घरांत देवाची वाखाणणी करता. बाबडीन मारी देवाक वाखाणलो. मारिया देवाक दीन वाचता. कितें नवें काय? हें नवें न्हय. पवित्र पुस्तक शिकयता आमकां. स्तोत्रां 100, 95, 115 ही स्तोत्रां परतून परतून उतरां मेळटलीं. सर्वेस्वराक वाखाणा.
Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks. Praise the Lord. और सर्वेश्वराला ही उतराने होता. पवित्र पुस्तक बाबडीनो जेजूच्या जिवितातली आर्था दिसती पडता, वाकाणणी दिसती पडता. जेजू खूद जेव्हा मिसाची वेळ पडताना बापाक तीन वाजता मुंडो पडच्या जेजू एमावसाक येतल्या दिसा बरोबर जेन्ना सांजेच्या वेळार मुंडो जेवण करता बसता एमावसाक जेजू देव बापाक तीन वाजता जेजू आले की स्वाती अशें मेळटलें. एकलो कोण मनीस जेजू म्हणटलो बापा तुका तीन वाजता हे स्वर्गी राजाचेर कूट तुवें साणाराक लिपोवन दवरले, शाण्यांक लिपोवन दवरले, पूण लांबीक मनशाक साद्या मनशाक ते उक्ते केले. जेजू तीन वाजता सायबीण माय कितें करता जाल्यार ती नोडे नवे न्हय. सायबीण माय मारिया देवाच्या उतराक कपडे घालता. देवाच्या उतर सांगता तें हें हांवें शिकोवंक जाय मारये कडेन. फेस्त येतलें पूण कितें शिकलां तें गरजेचें. ह्या फेस्ता वरवीं म्हजो बाबाड आनी तुजो बाबाड मातसो तरी वाडोवप. ह्या फेस्ता वरवीं आमचो जण एकल्याचो बाबाड मातसो तरी वाडोवप, नाजाल्यार हें सगळें बिलकूल. मारये कडल्यान आमी शिकोवंक जाय देवाक आर्गां दिवं. बाबडीन थोडीं जाणां दितात जाय देवाक आर्गां दिना म्हणना, पूण बाबडीन आमच्या जिवितांत जायते ग्रामलींग आहा, पिरमोणे आहा. आमी पिरमोता. देवान आमकां सगळें दिलां, कांय उणें पूण आमी पिरमोता. इल्लो दीस आमी जायतीं जाणां, सगळीं न्हय जायतीं जाणां आमी पिरमोता. तुमच्या मदें आमी आहा पाद्री माद्री आमी पिरमोता. आमचो ग्रामलींग हें तुका सेकेंड नेचर कसो. हें मारूंक जालें स्टार्ट पिरमोणी, तें कितें चडलें पिरमोणी. तेंचें पिरमोवपाचें भोवूच जाय. मारये कडेन कितें आसलें? मारये कडेन आसलें कितें तिच्या गोंयकाराची सर्वीस सारकी ना. जोड सोडून दी, सर्वीस सारकी ना. तो बेश्टो थोपय कार्पेंटर. आयज आमी इतलें जोडटा, इतलें आहा, सगल्यो वस्तू आहा तरी पूण ग्रामलींग भोवंक जाय. आयज घरांत इतलें रांदप आसतलें, जेवण आसतलें, तरी पूण कडेन हें सारकें ना, तें सारकें ना, हें सारकें जावना. ग्रामलींग हें आमचे बाबडे उर्मिकताय तयार करता. म्हजे भाग्यान कॉन्फिडंस करता. बाबडे हें बोल करून शिकोवंक जाय. मारये कडेन मारयेच्या जिवितांत आसता ती देवाक आकांडटा. म्हजो आत्मो देवाक आकांडटा. बाबडे ही एक गोष्ट आमी शिकल्यार आमकां अत्मीक फायद्याची. दुसरी गोष्ट मारयेच्या जिवितांतल्यान आमकां घेवंक जाता ती म्हळ्यार बाबडे तिच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो गोश्टी आसात. Her life was full of good deeds. दुसऱ्याची सेवा, दुसऱ्याचो मोग, दुसऱ्याचे बरेपण ती घेवची ता. बाबडीनो आमी करता बरें ना न्हय, आमी करता पूण एक कोण जें केलां तें पयर काडटा. आमी कितें केलां पळय ताचो पेरगांव घालता. आनी हें केलां ताचे पासून, आनी हें केलां ताचे पासून, हें केलां आनी हें दिलें ताका, हें दिलां ताका, पेरगांव घालता. जेजू म्हणटा तें बरें करताय तेन्ना तुजो उजो हात तें दावे हाताक करता. लेट नॉट युअर लेफ्ट हँड नो बट द राइट हँड ट्राय. तुजें दान करताय, दयाळी करताय, कितेंय बरें करताय ताचो पेरगांव घालतले. तूं हांगाच पेरगांव घालताय, व्हडलो एनावन्समेंट गो जाता जाल्यार तुका आनी स्वर्गाक वचूंक पडटली ना. बऱ्यो करण्यो आमी करीत रावले. मारयेच्या जिवितांत काना गांवांत गेली थंयसर त्या कुटुंबाचो तांचो हुस्को धरता आनी ती लोचयेक पडटली. तांचो सरोपा मारता, ती लोचयेक पडटली पुता कडेन. एलिझाबेथ बर्वे सामको जगता गेली एलिझाबेथ. इतलोच तें त्या आपल्या मावशे भयणीक सांगता. बाबडे आयज अशें जालां आमचें
एक फावट आमी आमच्याच आमकां जोल दिला त्याच आवयची ती सेवा करून त्याच बापायची सेवा करून आमी पीर वता आमकां वाज येता हांवेनच करपाची तो पुतना दिसो ती ना ती तूं हांवेनच करपाची तो ती तूं करिना जाल्यार तूं तुजो काय करतलो थोडी जाणां करतात पूण करतना आवय बापायची रोडयता हांगासर सायबीणीचो माव घेता आमी सायबीणीचो मोगान माव घेतले तुजे आवयचोय घे तुजे मायचोय माव घे तुज्या बायचोय म्हण ती तांचे वरवीं देवान आमकां संवसारांत धाडल्या तांचे वरवीं आमकां देवान जिविताची मार्गदर्शन दिलां आनी आमी तांकां रोडयता आवयक रोडयता केस करता आनी तिचो माव घेता बाबडीन म्हाका जोड दिला तेच मायक हांव मान दिना तिचो माव घेवपाक नको तिच्या हातीच्या उपाय करूं नको जाल्यार सायबीण मागीर आमकां करतलो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल It is impossible to love Mary when I don't have genuine love for my own mother. It's impossible. Maria भशेन आमी जावंक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत दोयाडे बरीच रावतले मेशिना काय दोयाडे भुकेल्ल्या जेवण तांदळांतल्या पियोन जेवण कपडे हात घालले जायतो लोक वेगळो आहा तुजे कपडे जे दुडवांचे दान करून जाता बाबडीन जाय ते फावट हांव चिंता म्हजो बाबाक केदो हा जाय म्हजो बाबाक केदो हाव बिग इज माय फेथ जाग्यार बरो सोडलो जाय वायज लोकांचेर पडटलो जाग्यार गेलो जाग्यार ताचे बरो सोडलो जाय म्हजो बाबाक तो चीफ टॅक्स कलेक्टर चीफ टॅक्स मुखेल दोन सुद्दां लोकांचे नदरेन तो चोर लोकांक फटयतालो तोय जाणासलो बाबडीन तेन्ना ताका जेसू भेटलो ताच्या भितर एक नवो बाबा कोण जालो ताच्या भितर एक नवी जोर करपेची जोर आमकांय जेसू भेटला आमी पयलो कुम्याव घेतला ताचे कडल्यान जाय ते बरे दिसता आमकांय जेसू भेटता आयजूय भेटता पूण म्हज्या भितर तसलें निज्यो कित्याक येनात काय जाग्यावांचो निज्यो घेतलो जाग्यो म्हणटा सायबा आत्ताच्या आत्तां ओद्दी गिरायस्ताय हांव बरी मागता ओद्दी गिरायस्ताय बाबडीन आमी चड फुडें एक 2-3 वरां फुडें मागणें करीत एक व्हडलें लांबी सांबाळी ताचे परस आमचे व्हडलें कितें जालें हो मनीस हांगासर जाग्यो ओद्दी गिरायस्ताय म्हणजे सुमार येतो बाबाक लागल्या आमच्या मध्ये ओद्दी गिरायस्ताय आत्ताच्या आतां बरी मागता ती सोडून तकली बाबडे पयशांचो आशेचो आसलो जायतो जाग्यो आमकांय ह्या पयशांची आशा ना न्हय घोडेक आमच्या आशा काडप हो मनीस जाग्यो सायबा आत्ताच्या आतां ओद्दी गिरायस्ताय हांव बरी मागता कोणाक फटयला जाल्यार 100 कोट दिता पण केदी व्हडली बरी करली कोणाक फटयला जाल्यार हांवें आयचो दीस तरी कितल्या जाणांचे खोबरे केल्यात नांव पडल्यात हांव दुसऱ्यांचे खोबरे करता वाड्यातल्या मनशांचे खोबरे करता सोयऱ्यांचे खोबरे करता पाद्रींचे खोबरे करता माद्रींचे खोबरे करता शेजाऱ्यांचे खोबरे करता नांव पडल्यात करता तें म्हणून ना दोळी करून सांगता जाल्यार जागे म्हणटा कोणाक फटयला जाल्यार 100 कोट करून दिता restore what you have damaged. You want to be like Mother Mary? Restore what you have damaged. दुसऱ्याच्या नाव पिढ्यात जिवीत पिढ्यात बाबडे फेस्त करून सोपे पुरात फेस्ता करून सोपी क्रिस्ती जिवीच्यो आगो तिसरी गोष्ट जी सायबीण मागीर म्हणल्यार आमी शिकोवंक जाय ती म्हणल्यार ती बाबडे आपल्या उतराक देवाक उतर दिला ताका विस्वाशी a woman of commitment. तिचे जीवित was a life of faith and commitment. मारियेचे जीवित life of faith and commitment. जे देवाक उतर दिला त्या उतराक विश्वास केला. हांवें उतर दिला म्हणजे पाद्री म्हणटा दिसा हांव विश्वास राखता देवाक आनी ते
हांवें उतर दिला तुवेंय दिला काजाराच्या दिसा तुझ्या काजाराच्या दिसा देवाक उतर दिला आर यू फेथफुल टू योर प्रॉमिस तुवें जे पासांनी दिला तेका विस्वासी आहा ती आमकां शिकयता ती मनीस स्वर्गांतल्यान पडप ना ती मनीस स्वर्गांतल्यान पडप ना आमच्या भाशेन हाडांत आसा ती मनीस ती पूण आपल्या देवाक दिल्ल्या उतराक ती विस्वासी रावप बाबणे म्हणून कालच्या दिसा कितें सांगिल्लें जाल्यार आयज निच्यो घे तुज्या जिवितांत कितें वांकडे आहा तुज्या जिवितांत कितें खोटें आहा तुज्या जिवितांत कितें अविस्वासीपण आहा सांग देवाक आयज ताका सोडटा आयज ताका मन कोत्ताय मेक दीस radical decision for Jesus. जसं जाकियान केलें व्हडलें डिसिजन घेतलें त्या वक्ता रावून आनी जाकी आपली बायलेक विचारून आपल्या भुरग्यांक विचारून हें करून हांव तें करून ना जेजूची भेट जाताच रोखडेच व्हडलो निचो घेता आनी ह्या निचवा वरवीं जेजू धादोशी करता हें ताचें डिसिजन जेजू धादोशी करता जेजू म्हणटा आयज ह्या द्वाराक तार टुडे salvation is come to this home this house होय डिसिजन तुझ्या जिवितांत कितें सारकें ना तें सोडून दी कोणाक हांवें डॅमेज केला तें हांव परतून भांगर करप कोणाचें नांव कित्याक केलें सांग अरे हांवें खोटी मारल्या कोणाची उडोवन बाबडे ह्या मारयेच्या जिवितांत बाबडे भावाक विस्वासीपण भावाक जें देवाक सांगलें तिणें ती देवाक उतराक विस्वासी रावलो बाबडे एकल्या दादल्याची भेट म्हाका जाली एक फावट हांव ग्रेस चर्चीन मडगांवां काम करतालो तो दादलो म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका हांवें म्हणलें कसो आहा रे म्हाका ताका कमी आनी म्हणटालो कमी आनी तो जाणटो जालो म्हणून कसो आहा तो बाय हा फादर बरो जालो हा आतां फादर म्हाका कसलीच भिरांत दिसना कसलीच भिरांत दिसना एक वेळ आसलो म्हणटा तेन्ना म्हजी बायल मेली म्हजी तिगा चेडवा आपूण हुस्को काडटा चेडवाचो कसो सांबाळ करतलो कशी ताका ल्हानाची व्हड करतलो कितें जातलें बायल नासतना आवय नासतना कशें जातलें फादर म्हणटा तो गिरेश चर्चीक मडगांव गिरेश चर्चीच्या फाटल्यान रावता तो फादर म्हणटा बायल मेल्या उपरांत कितें जाता तें जावं पूण मिसाक वचपाक हांवें थारायलें मिसाक वयतलो आपूण देवाचो आशिर्वाद मागतलो बरी करून म्हज्या दुवान तो म्हणटा खंयच्यान वर्सां सरोन गेली खंयच्यान म्हजी भुरगीं वाडली आनी देवाचे कृपे खासार जाली बऱ्या घराक पडल्या सगळे हुशार आहा हांवें तूं भावार्थाचो मनीस तूं भावार्थाचो मनीस हय म्हणटा तो म्हणालो फादर म्हजो भावार्थ बरो म्हटल्यार सारको ओळखू आसलो वयल्या वयर आसलो म्हाका रिलेशन नासलें पूण जेन्ना हांव मिसाक वचूंक लागलो ग्रेस चर्चीन आमच्या इगोर्जेन तो म्हणटा सायबीण मायन म्हाका भावार्थ वाडयलो सायबीण मायन म्हज्या भुरग्यांक वाडयली सायबीण मायन म्हाका ताळट्याक तो वाटायलो सायबीण मायन म्हाका सांबाळ केलो सायबीण मायन म्हाका सांबाळ केलो ही ताची उतरां शिकलोलो मनीस बाबा शिकलोलो दादलो तकले रुशार पूण ताचो बाबाड ताका सायबीण मायन वाडयलो मिसाचे भेटे वरवीं तुकाय तुजो बाबाड वाडलेलो जावं तुजो कुटुंबाचो सांबाळ ती सायबीण मायन पडल्यार म्हणजे जाय तें शिकोवंक जाता बाबणे आनी ते दुसऱ्या वाचपाक अशें मेळटा तुजें जिवीत जावं ती देवाक महिमा लेट युअर लायफ बी अ ग्लोरी टू गॉड भाजर पावलो म्हणटा आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाक मान दितलो आमच्या उतरां वरवीं आमच्या चिंतां वरवीं आमच्या आवड्यां वरवीं देवाक आमी मान दितलो देवाक महिमा मारयेचें जिवीत In one word, she is the glory of God. Mary is the glory of God. रमेश साहेबांकडे बाबडे फकत आमी पेकोवणीच मागोवप फकत इतलेंच न्हय ती फकत पेकोवणी दिवपाक आमकां पिडेंतली बरी करपाक इतलेंच ना ती आमकां देवा सयशीं पेकोवणी बाबडे आमकांच कित्याक हिंदू आहा मुसलमानाक दिता तिजे कडेन कोण येता तितल्याय तरी पेकोवणी दिता मागता बाबडे ती आमकां दाखयता वाट जेजूची देवाची वचपाची हें मनांत धरून थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आमी तिचे कडल्यान शिकुया फकत विचार कर कितें शिकला सायबीण मायन कडल्यान आयचे दीस मेरेन
म्हाका जालें घडये 60 वर्सां 70 वर्सां 40 वर्सां 20 वर्सां हांव कितें शिकलां हॅव आय लर्न समथींग स्पेसिफीक फ्रॉम मदर मॅरी बावळेक सांगतो आनी हातूंतल्यान जितून आमी नियाळ करता आमचें जिवीत मदीं बरें जाता आनी दर दिसा म्हज्यान सायबीण माय कडल्यान सारकें शिकप जाता बावळे तिचे भाशेन आमी देवा गीत वाचून शिकुया ग्रामलीन करपाचें बंद कर जेवण कितें जावं हें सगळें ग्रामलीन करपाचें बंद कर देव हांवें काय गॉड इज देयर टू टेक केअर ऑफ द वे गॉड टूक केअर ऑफ देव काय ग्रामलीन करपाचें देवाक आर्गानीत राव देवाक वाखाणी कर दयाळू करपी बऱ्या करण्याक तुजें जिवीत कर खोट्यो करप्यो सोडून दी तुजो बाबाड तुजे भाशेन ही बाबाडटाची मनीस विस्वासी वुमन ऑफ फेथ एंड कमिटमेंट आमी होली कडेन आमच्या बाबाडटा वरवीं आमच्या विस्वासीपणा वरवीं आमी देवाक महिमा करूं आनी हातूंतल्यान आमी जेजूचे फाट लावला म्हूण दाखोवया जेजू बरोबर करूं आमेन उभी राहूया सत म्हणटा देवा सर्व वेदार बाबा आणि जेजू ख्रिस्ता तुझ्या इलाजचा तुझ्या सुन्या तो पवित्र आत्म्यामध्ये घेऊन सांभाळलो अपवाद केले पोहोचला त्याला आणि पोहोचले त्याचा प्रसाद झाला तो मेला त्याला निघलो तो मेल्यामध्ये ठेवलो तिसरे स्थान दिल्यानंतर दोन झाला सरकार सोडला सर्व वेदांच्या बाबतीत पवित्र स्वतंत्र पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र वाक्यांचा एकता वाक्यांचे वाचणे दिसाचे सुरवातेक आमी आमच्यो खासगी गरजो पर्सनल गरजो देवाच्या हातान घातल्या आतां दुसरे गरजो लागीकायेन वापरता देवाक वापरी पोलीस सभेचे फुडारी आमचो बाप साहेब बीज याज्ञिक आनी म्हत्वाची जेजूचो वाटलाव करून देवाचे पोरचे नमुनो आनी स्फूर्ती जाल्यार पुरो म्हूण बाबा लागीं मागुयात संवसाराचो कारभार चलयतल्या खासगी फुडाऱ्यांनी आपलो भाव आपल्या फायद्याक न्हय पूण
ही घडीभर दोळे घाल. तुझ्याच घरच्या पासून तुझ्या फॅमिली पासून मोठ्यापणात मागणी कर. सर्वीच्या बापा, ह्या आमच्या मागण्यांचेर तुजे दया दिसता आनी तुजे कुशीपणपणे ती आमकां वापस आसा. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वरा देवा या बेटोडी उद्या सगळ्याची प्रसन्न जावन स्वीकार करू. या दानाचे तुझा आशीर्वाद घाल आणि ती बदलून तुझ्या पुता जेजूचे मास आणि भगवान आमकां पडू. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेश्वर आमच्या देवा देवासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं म्हज्या पद म्हणून आमी तुका आदीन वाचून जातो. हो कायदो आमच्या भाग्य ताकवार बायेचो भक्तीन आमी आजो आनी तिचे निर्वासनेचें गीत गावन तुजी कोण वाडाय
शेतांचे प्रतिमेचे तितली व्हडती तुजी विस्मिता सरकारी मनशाकाय तितल्यो प्रतिमे तुजी दळटाय तुजे लांबीक चाकरणीचे काकृतीक तुवें नदरता आनी असो सोडमंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फळटा ताचे उदेची देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गाक तांचे वाखाणणी आमचे कार्यावळीं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता तो आपल्या शिसान दिलो हो तुम्ही समज घ्या की म्हजी तुमचे पासून संबंध देश बरी तुमच्या कोण जातोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दितलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणली तुम्ही सुमेस घ्या ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी खासगी पातकाचे भोगसणे घरच्या तुमचे पासो सुमेस मनशा पासो हें बरोबर हें म्हज्या उदासाक तुझे मुखार येऊन तुझी सभा आम्ही तुका आणि जेजूची कूड आनी रगो शरीरा वाचून आसता पवित्र आत्म्या एकठांय सर्वेस्वराचे तुझे क्रिस्ता जाले तुझे पवित्र सर्वेस्वर फ्रांसीस आमच्या मागीर फिलिप नेरी आमच्या गुणी बाबा सगळे आमच्या पाद्री भाव आसा मानता पुनर्जीवनपणाचो भरोस करतले आमचे भाव गुणची तांकां तुजे इश्टागतींतल्यान आसा तुझे पुरसुडीत तुका मोठ करूं बाबा ह्या मिसान म्हाका घेतलेल्या तुज्या पुता धुवाची दया ह्या गांवांत आसलेल्या दर एका कुटुंबाची देखून क्रिस्तांव कुटुंबाची दया जी कोण पिडीत आसा तांची दया हांव वाद बरी देवाचे मागीर सांगता भाग्य भाग्य दवरता आनी सर कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो तांच्या सगळ्यांना तुजी महिमा गावता येशू क्रिस्ता Yes, Jesus will be. Yes, Jesus Sagata. Yes, Jesus God. Hovidat Mecha. 也。 Surpod Vedar Papa
तिचे वरवीं देवाची महिमा आमकां दिश्टी पडटा. तिका लागून आमकांय देवाची महिमा फावो जाता. ती आमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जेजूचे फाटलावदार कशें जिवंक जाय तें आमकां शिकयता. त्या पासून ह्या वेळार आमचे बापा म्हणटाना मारयेच्या जिविता खातीर देवाक करीत आर्गां दिवया, वांगडा दिवया. त्याच बरोबर आमकांय बापा मारये भशेन कोर, आमकांय सण एकल्यार मारये भशेन कोर म्हूण हेय मागणी बापाक मारली. स्वगीच्या सुद्धा आमच्या सरपंचाच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उलयता. तर आमकां तुजें उदार काम सोद पातकांतली सकय आनी सोद आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या कुटुंबान म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती आमच्या पातकांचे तुजे भविसुबेच्या भावार्थाची तुजे कुशे परपणे तिका शांती आनी तूच तिका एकवटा. तुजो जियेता वेळकोट चलयता सासण्याच्या आसना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसो. मोगान भावार्थान एकामेकाक शांती जेजूची मागता. ह्याच जेजून जाकिवासाक उलो मारलो. ताच्या जिवितान भितर जाकिवासाचें जिवीत ताणें जेजून बदलली. होच जेजू आमच्याय सांगात आसा. आमच्याय जिवितान तो भितर सरता. आमचेंय जिवीत बदलूंक तो आशेता. जे भाशेन मारयेक ताणें मोहिमेन भरल्या तशी आमकांय हो जेजू मोहिमेन भरूंक सोदता. ह्या जेजूच्या आपोवण्यान ताच्या उल्यार बरी जाप दितात, आयती जातात. ही सगळी सुपारी.
प्रार्थना सर्वेश्वर आमच्या बापा भाग्यवंता उपारवारीचो थोडासो स्वर्गीचे जिवीत पितोल्या जेवणात आम्ही वाटून घेतला हे सांगवार बाईच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्ताच्या संगतात
तुझ्या पुता जेजूचे नावे Lubicia Domnului, am și colegi, fără veche răganță, o gala, calacută, una vestere e inocente, aplo vală portasă. Fără veche, taita Polonia se zincane vală de la Poligonă, de la Cluj-Napoca, anga retira Polonia, Zagreba, देवाची लागी आनंद भावना मनीस आणि बरो कातर पदवी गणेश आणि ताईच्या देड्यांनी बोलवलं जाते उमेदीचो जाते आणि ताच्या भावाला जायत जाणां कर्नाटक आणि हेर देशांनी जी दुसरी आरोग्य भावना आयज आमच्या मदीं येवन आणि ताची हेर वेगळी देवाच्या उतराची मोडणी करून परवडणी आमकां केली सायबीन मायन कशें लागींच वर्षी आनी तेच परत आमी करता आमची नवीन फक्त आमकां सदांची जावची पूण ह्या वर्सा मदीं दुसरी वचून जावची हें ताणें उदाहरणांतल्यान आमकां शिकयलें आयज फादर प्रिमियर आतां आमी निर्वासन आनी सगळे आमच्या गांवच्या बाबा भयणीच्या नांवान ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता पवित्र आमी पुस्तकां भायर घेतल्या उरलेल्यो कळवण्यो आमच्यो उपरांत हांव सांगता आमी पुस्तकां घेता ही एक चाल दिसली न्हय एक पर्यट कशी न्हय पूण भावार्थाची भावार्थ दाखोवंक आमकां एक संदी आनी तातूंत मोदें आमी घेतना थोडे तोपके आमकां दिश्टी पडटले हे तोपके मारयेची जिवीत पुरायता मारिया कोण आमकां दाखयता आमी पुस्तकां घेतना भक्तीपणान वचुया ह्या तोपक्यांचेर नदर मारया आनी मारयेचे गूण आमचे करून आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया उपरांत पुस्तकां घेतल्या सर्वेस्वर तुमचे सगळे असो आशीर्वाद घेऊन तकले बाबूक भाग्यवन भगवान मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनुश्या कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्याने करून भगवान मारये उदेशी जिविताच्या रुजनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आयज अकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी सदूच करीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोवन आनी आमची अकवार मारयेची मजती सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं आनी सद पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं मिसाची भेट सगळी मुसल्यांचे कृपेन खदकता
Remessa veniam ce passat vinatico. Rartuia, kaklut sara deva, आम्ही बोवसो भुरगी तुझी देखोनाच्या दिसा तुझ्या पुत्राची आवय चोकडास करताना तिचे विनवणेन आमचे वसुकतायेन आमकां बोळ दिवूं आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या समिया तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणा. काढून देऊ आहे. साहेबांची मसोती आशीर्वाद घेऊन तोतले भागवत देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद साहेबांची विनवणी सुभावपणा आमकां आमेन.